प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो दुसरो आविसोर बोड 1 ते 12 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्सेस 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हेरोद राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत अवचितूच उदेंतीक गांवन कांय विद्वान जेरुसलेमाक आयले आनी अशें तांणी विचारले, जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेतना आमी पळयला आनी सरपटून ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा गाबरलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलेम समेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी पर्जेच्या 2 शास्त्र्यांक जमोवन ख्रिस्त खंय जल्मचो आसा ते विशीं तो तांचे कडेन खबर काडूंक लागलो. तांणी ताका असो जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहेमांत, कित्याक प्रवाद्या वरवीं अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें कशेच भाशेन सगळ्यांवन ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तान निबजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हज्या इस्रायल पर्जेचो गवंडी जातलो. तेन्ना हेरोदीन ते विद्वानाक गुप्ती कुशीन व्हेले आनी नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलेले ते विशीं ताणें तांच्या कडेन बारकायेन खबर काडून घेतली आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडून म्हणलें, वसात बाळकाची सारकी खबर घेया आनी तो तुमकां मेळटोच हांवेंय सरपटून ताका नमस्कार करूंक वेचे खातीर म्हाका कळया. राजाचे आयकून ते वाटेक लागले आनी तांणी उदेताना देखलेलें तें नखेत्र अवचित तांच्या मुखार वचूंक लागले आनी बाळोक आसलो थंय थारले. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल बरी जाले आनी घरान भितर सरून बाळकाक ताचे आवय मारयेच्या सांगातान तांणी देखलो आनी साश्टांगी पडून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, धूप आनी गोंदरोस. पूण हेरोदेशी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनांत चिरकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देशांत ते परतले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की उदेंतीचे विद्वान बाबिलोन गांवांतल्यान जेजूक नमस्कार करूंक येतात. आनी भाव भयणीनो, कितले पाटी आमी हें शिवर्तमान आयकलां आनी आमी समजता की जेन्ना जेजूचो जल्म जालो, जेजू बेतलेम गांवांत आसलो, ते आतां हे विद्वान लोक येयले आनी बेतलेम गांवांत त्या खोमटेन थंयसर जेजूचो जल्म जालो थंयसर ताका मेवले. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना हें नखेत्र उजवलें आनी उदेंतींतल्यान त्या लोकांनी पळयलें तें नखेत्र, तें नखेत्र केन्ना दिश्टें पडलें? जेन्ना जेजूचो जल्म जालो. आनी भाव भयणीनो, म्हजी जी वाट जावन आसा बाबिलोन गांवांतल्यान जेरुसलेम, 2 वर्सांची वाट, सुमार 2,000 किलोमिटर, आनी तांकां 2 वर्सां सुमार लागली ह्या विद्वान लोकांक आपलो गांव सोडून जेरुसलेम गांवांत येवपाक, जेजूक नमस्कार करपाक. आनी भाव भयणीनो, ह्या विद्वान लोकांनी आपल्या मनान बरे भाशेन चिंतलें, आतां हें नखेत्र पळोवन आमी खंय वेता? आमी कितलो वेळ लागतलो, कितले दीस लागतले, कितले म्हयने लागतले आनी कितले त्रास जातले हें चिंतिनान तांच्या मनान फकत एकूच आहा की तांकां थंयसर पावूंक जाय आनी जेजूक नमस्कार करूंक जाय. भाव भयणीनो, 2 वर्सां जावन ते नमस्कार करता जेजूक खंयसर? बेतलेम गांवांत न्हय, पूण नासरेत गांवांत. आनी थंयसर जेजू आतां 2 वर्सांचो आसा. ताची आवय मोरी बरोबर आहा, जुझॅक कामाक गेला आनी आतां ते येतात आनी ताका आपली दाणां दितात, ताका नमस्कार करतात. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ही 2 वर्सां जावन आमी हें शिवर्तमान आयकता, आयज आमकां कितें फायदो? कितें शिकवण मेवता आमकां? भाव भयणीनो, आमी जेन्ना आयतारा दीस आमी उठले आतां इगर्जेक वेता, आमी 1 वराचें मीस वा 1 वराचें देवस्थान करपाक आमकां इतलो आमकां त्रास जाता. आमी समजना की आरे वो पाद्री कित्याक इतलो वेळ घेता, कितलो व्हडलो शर्मा सांगता, कितले व्हडलें मीस जाता. आमी हें चिंता
पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सजमता की आमी येता जेजूक नमस्कार करपाक, आमी आमचो वेळ पळयना. कित्याक जो मनीस नमस्कार करता तो नमस्कार फकत एका वराक करना. जेन्ना उठता सकाळीं तो न्हिदो पर्यंत तो जेजूक नमस्कार करता. कहो? आपले कूड जेजूक भेटयता, आपलो वेळ जेजूक भेटयता. सगळें जे करता, जेवण आमची चिंतना, आमची उतरां, आपल्यो गोन्यो सगळ्यो त्यो जेजूक भेटयता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी तोय करता आमी खरेंच जेजूक नमस्कार करता. ना तर भाव भयणीनो, आमी चाव आनी दनपारचें जेवण आनी रातचें जेवण केल्या भाशेन आमी मिसाक वेता, आमचें जालें देवस्थान, ताचे उपरांत आमी आमचेंच करता. पूण जेन्ना आमी खरेंच देवाक नमस्कार करता, जेन्ना आमी उठ्ठा ते न्हिदो पर्यंत एक एक वेळार आमी देवाक नमस्कार करता. जेन्ना आमी ताच्या उतरान रिगून रावता, आमच्या मनाची नडसुणी करता, आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां की आमी खरेंच देवाचे शीश जाता, जेजूचे शीश जाता आनी जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत चलता आनी आमी आतां जैतिवंत जिवीत जियेता. कित्याक जेन्ना आमी आमच्या मनाची नडसुणी करता, आमचें मन, आमचें काळीज, आमची कूड, आमचें सगळें जें आमचे कडेन आसा आमी जेजूक भेटयता, तेन्नाच की आमच्यान खरें म्हणूंक जाता की आमी जेजूक नमस्कार करूंक आयला. फकत एका वराक न्ही, वा जेन्ना आमी तेर्स करता घरा, वा केन्ना लादाई करता तेन्ना, वा केन्ना आमी थोडें दवसपण करता तेन्ना, तेन्नाच न्हय, पूण जेन्ना आमी उठ्ठा ते न्हिदो पर्यंत एक एक वेळ आमी जेजूक आमी तो वेळ दिता. आमचें मन, आमची उतरां, आमच्यो कन्यो आमी जेजूक भेटयता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. खूब वस्तू आमी आयकता. आमी जेन्ना आयज शर्मा आयकतले, आमी इतलीं वर्सां हें शिवर्तमान आयकलां, खूब खूब वस्तू आमच्या मनांत आहा. पूण आयज भाव भयणीनो, जेजू 2 वर्सांचो जालो तेन्ना हे विद्वान लोक येयले ताका मेवपाक आनी ताका नमस्कार केलो. आयज आमी आमच्या जेजूक फकत ह्या नातालांच्या दिसा न्हय, पूण आख्ख्या दिसा, आख्ख्या वर्साक, एक एकल्या वर्साक आमच्या जी आमी जेन्ना ह्या संवसारांत आसा, आमी ताका नमस्कार करुया. ताच्या उतरा वरवीं ताचें उतर पाडून आनी खरेंच एक जैतिवंत जिवीत जिवन ताचें शीश जावन दुसऱ्यांक शीश करपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव